मुंडा म्युनिसिपालिटीचे म्हाका एकठांय येवन सगळ्यांनी हो शिगमो सुरू केल्ले. आयज आमकां हांगासर 43 वर्सां जाता. 43 वर्सां म्हणजे ह्या 43 वर्सां आमी शिगमो म्हणजे म्हाका दिसता कोरोनाच्या हेका लागून तेका लागून मातशें मदीं टेस्ट जाल्ले तरी सुद्दां लोकांक उमेद आसा आनी हे फावटी म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणान जातले आनी मोठ्या प्रमाणान हें आसा ते सगळ्याचो हातभार लागपा जाय. आतां म्हागेले आमच्या मंदिरान मातसो लागला 200 पेट्यांचो 2000 पेट्यांचो आनी हेणे 500 ते 2000 म्हणजे ते 500 केले म्हणजे 2.5 जाता म्हणजे आनी जेवणाचे बिजनेस ह्या सारखे म्हणजे सगळे असे खेळमेळीन जाता म्हणजे एक उमेदीन जेवण 4 तारखेक 26 तारखेक मिटींग म्हणजे हे सगळे बरें जाता अशें उमेदीन जावचें. आनी हाका गव्हर्मेंटचो आदार आसा आनी आदार लागता तांकां प्रायज ते दिवपाक. सो एक ह्या वर्सा बरोबर उडोवया हांगसर सगळे एकत्र या तुमचे फ्रेंडां दोस्तां सगळे हाडात आनी आमकां चडांत चड जे वॉलंटियरांची गरज आसा तुमी वॉलंटियर हें करात हे राजेशान नांव दिवपाची बाकीची कितें आसता ओवरऑल तो पळयतलो पाटील आसतलो तेजे पाटील आसतलो म्हणजे अनुभव सगळे मातलो आमचो दुर्भाटकार म्हणजे हे सगळ्यांनी आमी एकत्र बरो साजरो करुया. यशस्वीरित्या जर आमकां जर शिगमोत्सव हो जर साजरो जर करपाक जर आनी लोकां कडल्यान जर आमकां वागोवपाक दिवपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाचें इमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन हें खूब म्हत्वाचें आसा. आणि त्याचप्रमाणे 26 तारखेक जे आम्ही समिती जी काडटले आज जे प्रमुख समिती जी काडिल्ली आसा त्या प्रमुख समितीन आज जबाबदारी घेवपाक जाय. आपल्याचे बरोबर रावन कशे तरेचे आमी ही आपली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा ती पार करून घेतले हो एक गोष्ट जावपाक जाय. दुसरी गोष्ट आसा आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की आमचे जे शिगमोत्सवा खातीर गेली कित्येक वर्सां आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा तेजे सत्कार आनी त्या प्रमाणे आमी कशे प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान काडपाचे का बिलीश पंचायतीच्या लेवलाचेर एक फिगर आमी करपाक जाय की बाबा ह्या शिगमोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी 10 जाणांक आमी फेलिसिटेट करतले किंवा 20 जाणांक तांची खरोखरूच डिजर्व कॅन्डिडेटाचे ज्यांचे आमी फाटल्यान फेलिसिटेशन करना. दुसरी गोष्ट जेचे भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन आसा तरी आसतना ताची एकाची एज जावना कारण मध्यंतरी म्हजे यादीक तरी आमी 60 वर्सां जावूच ना त्या मनशाक सुद्दां आमी फेलिसिटेशन केल्लें आसा अंडर प्रेशर. हें लास्ट मोमेंटाक जावपाक जाय. ह्या समितीचो जो मुखेली जो आसा त्या मुखेलीन जबाबदारी घेवपाक जाय. ताजें आपले ताजी वर्सां कितली आसात ताजी माहिती कितें आसा ती माहिती सगळी घेवन ताका आमी शॉल नारळ आनी कितें दितले सर्टिफिकेट दितल्यो ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी करणे हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हजी तुमकां सगळ्यांक एक समितीक एक सांगणी आसा एक मागणी आसा की जितले आमचे पार्टिसिपंट जे आसतले खास करून आमचे फोक डान्स आनी त्याच प्रमाणे आमचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जे आसा त्या मानकरी भुरग्यांक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट ही दिवप ही खूब म्हत्वाची आसा. आनी ती डिझायन जावपाक जाय. ते रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता आमचो जो ज्या फिल्डान जो मनीस आसा तेजेर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय. थंय एक बरें हँडरायटींग आशिल्लो भुरगो कंटिन्युअसली थंय आसपाक जाय. ज्या वेळाचेर प्रत्येकाचें हांगसर एडमिशन जातलें आमी जेन्ना फॉर्म भरतले सर आमी तेन्ना आमकां एप्लिकेशन येतलें त्या वेळाचेर ती सर्टिफिकेट रेडी जावपाक जाय आनी ताची डिलिव्हरी आमच्या मुख्य स्टेजीर जावपाक जाय. एज सून एज तो भुरगो किंवा ते पथक ज्या वेळाचेर माचयेचेर क्रॉस करतले त्या रिस्पॉन्सिबल मनशान तांकां पयलींच इन्स्ट्रक्शन करपाक जाय की तुमची पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जी आसा ती लोकांच्या मुखार दिवप ही खूब म्हत्वाची आसा. आनी त्या दृश्टीन तो मान सन्मान खूब वाडटा आनी तांकांय दिसतलें की आमच्या पार्टिसिपेशनाची एक नोंद घेतिल्ली आसा. तशेंच हांगा शिगमोत्सव समितीचे मेंबर गेल्या म्हयन्याक जी टुरिजम मिनिस्टर डॉक्टर राहुल मोटे यांनी मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेन जे ठरयलें की जी आमची शिगमोत्सव समिती शिगमोत्सव जातलो तो गोंयांत पयलीं फोंड्या जाता
आणि तो 8 मार्च 2023 जातलो आणि थंय ठरयलें की ह्या वर्सा हायकोर्ट ऑर्डर जी आसा तेच्या हायकोर्ट ऑर्डरान सांगला की सांजे 4 रातचे 10 पर्यंत आमी परेड आनी शिगमोत्सव आमी 10 बंद करपाक जाय. सो ह्या डायरेक्शना प्रमाणे जे डायरेक्टर आसा टुरिजम तांणी प्रेस घेतली आनी तेणे क्लियर सांगिल्लें आसा की 10 बंद जातले. तशेंच एम्प्लिफायड म्युजीक जे 10 नंतर आमी चालू करपाक आनी परेड जे शिगमोत्सव बंद करपाक